इम्पॉर्टंट ऑल्सो आणि एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हजो एक मनान आशिल्लें जेन्ना गॉट फर्स्ट सिलेक्टेड कित्याक लोकांची काळजी समज घेतले एक्सिडेंट जावं ट्रॅफिक कंजेशन जावं मोबिलिटीचेर जाल्यार हांगा ऑल्टरनेट आनी कांयच जागो नाशिल्लो. देर हॅव बीन लॉट ऑफ discussion, lot of debates, settlements with courts, and at the end of the day the work started in this 2022 जेन्ना हो सरकार जालो तेन्ना मुख्यमंत्रीच्या अंडर 2023 ही वर्क ऑर्डर दिली. 2 वर्सां भितर कंप्लीट जावंक जाय ह्या वर्क ऑर्डरी प्रमाणे आशिल्ले. एप्रिलान 2 वर्सां जाली आनी तांकां एक्सटेंशन ऑक्टोबर टू डिसेंबर कितें पर्यंत दिल्लें आसा. पूण तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्लें की वॉट एवर कंडिशन्स आसा वॉट एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड वी वील गिव यू आणि कंटिन्युअस मॅनेजमेंट पळयता आसतना अलॉंग विथ आवर टीम वी हॅव एन्श्युअर्ड डेट अलॉंग विथ PWD ऑफिशियल्स मदीं दिगंबर बाब कामती बरोबर बसून आनी नाल्यार आमच्यो इंटरनल रिव्यूज घेवन मिनिमम प्रॉब्लेम जावप ट्रॅफिका खातीर मिनिमम लोकांक त्रास जावप नॉट ओन्ली परवरीचे पूर्ण समस्त पीपल हू हॅव बीन ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम हियर ते वाहतूक वाडल्या मोपा एअरपोर्टा खातीर आनी वाहतूक वाडल्या आनी ताज्या खातीर वी नीडेड टू स्ट्रीमलायन अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑल्सो अफेक्टिंग टुरिजम. The cooperation of the contractor, the PWD, concerned PWD Minister of Digambar Kamat and Mukhyamantri Sahakarya म्हाका दिसता we have been able to do a lot of much better job in terms of ensuring easy traffic as compared to what is happening towards the road from Tanjim to Margaon. आज वो लास्ट सेगमेंट भितर खूब आनंद जाता की सप्टेंबरान जेन्ना वो फ्लायओवर कंप्लीट जावन लोकांची पूर्ण तरेन वी वील एन्श्युअर दॅट द ट्रॅफिक गोज फ्रॉम टॉप सकयल्यान ट्रॅफिक कमी जातली ईज ऑफ कंजेशन जातले त्रास जावचे ना लोकांक स्मूथ मुवमेंट जातलो आणि खास करून आमचे परवडच्या लोकांक खूब तातूंत वी हॅव टेकन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस लॉट ऑफ ट्रबल आणि आमी भोगला आणि करून घेतला फॉर द होल थॉट ऑफ द बिगर पिक्चर ऑफ डेव्हलपमेंट. पूण ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या पूर्ण तरेन सगळ्या परवडच्या लोकांक तशेंच सालिगांव मतदारसंघाचे आणि सगळे बाकीच्या लोकांनी खास करून म्हजे परवरीचे ज्यांनी लास्ट 2 वर्सां सगळे भितरले रोड फील जाताले रस्ते प्रॉब्लेम जाताले दे हॅव गॉन विथ दीस पर्टिक्युलर पार्ट अँड एन्श्युअर्ड दॅट फॉर डेव्हलपमेंट टू सपोर्ट इट. अटल सेतू करता आसतना तेन्ना आमी सर्वीस रोड आशिल्ल्यान वी वर एबल टू मूव अहेड. आतां हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता आतां परत वी वील एन्श्युअर दॅट द स्मूथ लायन अलॉंग विथ युअर टावन स्क्वेअर कमिंग अप अलॉंग विथ दीस पर्टिक्युलर ब्रीज कमिंग अप अ टोटल लॉंग विजन प्रोजेक्ट जे आमी हातान धरिल्ले ते डबल इंजीन सरकाराच्या नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वात आमच्या नितीन गडकरींची जे सहकार्य दिले आमच्या प्रमोद सावंताक डबल इंजीन सरकाराक फुडें व्हरपाक आनी आमचे PWD मिनिस्टर ऑफ दिगंबर कामतीन डायरेक्शन दिलें हांगा सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा ऑन बिहाफ ऑफ आवर पीपल ऑफ परवरी कित्याक शेवटी अशें डेव्हलपमेंट जावप आनी ज्या तरेन आमी प्लॅन केल्लें त्या प्रमाणे जावप आमी म्हाका दिसता खूब नशीबवान ताका आमच्या प्रधानमंत्रीक खूब धन्यवाद म्हणटा. दीस कनेक्टिविटी सुरू जायना फुडें we will plan certain things around this particular part to theme it and make inclusiveness of our people of Porvorim. आजच्या दिसाक सगळे कॉन्ट्रॅक्टर PWDचे ऑफिशल्स इंजिनियर्स प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बाकीच्या सगळ्या इंजिनियरांक सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आमचे तिनूय पंचायती खास करून पेंडी प्रांत आनी सुकूर तांचे सरपंच दोन्ही ZP आनी सगळ्यांचे सहकार्या खातीर तांकांय थँक्यू म्हणटा. आणि इम्पॉर्टंट आसा की जेन्ना हे कंप्लीट जातलें प्लांटेशन जावं बाकीचे मिडियन जावं दीस वील बी वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफूल ड्रीम प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट फॉर द होल स्टेट ऑफ गोवा. आणि जशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलां इट इज नॉट ओन्ली अबाउट दीस सेगमेंट इट इज अबाउट कनेक्टिंग 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ कंप्लिटींग दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. सो आयच्या दिसाक आनंदाच्या वातावरणान पावसाच्या वातावरणान हे सेगमेंट लॉन्चिंग जाल्यार प्रधानमंत्रीच्या तारखे प्रमाणे हांगा इनॉग्रेशन जातलें ती आनीक आनंदाची गोष्ट. आणि कोइन्सिडेंटली वी विल बी एबल टू इनॉग्रेट आवर टाउन स्क्वेअर विच इज अगेन इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट टुरिजम खात्याच्या अंडर ते आमी वी विल बी एम्बिशियस दॅट दीस इज इनॉग्रेशन ऑल्सो इज डन एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे आमी मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन करून घेतले. सगळ्यांक मिडिया भावांक तुमकां सगळ्यांक पत्रकारांक सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. थोडे इन्फ्लुएन्सर थोडे जे लोकांनी हाजे डिस्फॉर्म करपाक प्रयत्न केलो तांणी आतां परत रावंड मारून पळोवचें आनी ताजेर 4 उतरां बरी उलोवची की समथींग इज गूड यू से इट इज गूड एंड इफ इट इज बॅड यू कॅन ऑलवेज से इट इज बॅड. बरे प्रोजेक्टाची तोखणाय करपाची गरज आसा ताज्या खातीर हो प्रोजेक्ट खरोच बरो प्रोजेक्ट म्हणून सांगून हांवें 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.